गोवा 365च्या खबराचित्रात येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. गोंयांत कोविड-19च्या 476 केसींची नोंद. चाचण्यांचो आंकडो पावला 2280 चेर. फाटल्या 24 वरांत 1,68,912 केसी नोंदयत भारताचो नवो उच्चांक. गोंयांतल्या कांय वाठारांनी आयतारा पावसान घेतलें अचकीत घालून सोमारा राती कडेन पावस झडपाची शक्यताय. सेजाची 3 विरुद्ध 2 गोलांनी यूथ क्लब ऑफ मानोराचेर मात. सोमार दिसा सेल्वेल JF प्रो लिगांतली मॅच रंगली धुळेरांतल्या स्टेडियमांत. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयांत फाटले 24 वरां भितर 476 कोविड-19 केशींची नोंद जाल्या. कोरोना व्हायरसाचे 2280 चाचण्यो घेतिल्ल्यो. ह्यो धरून एकूण केशींचो आंकडो आतां 62,780 चेर पावला. फाटल्या 24 वरांत दोगांच्या मरणाची बातमी आसा. एकूण केसी मदल्यो 4,565 केसी एक्टिव्ह केसी आसात. एक्टिव्ह केसींचो हो एक नियाळ. परवरे 499 केसी जाल्यात. मडगांवां 466, फोंड्यात 340, कानोळे 337 आणि पणजे 307. फाटल्या 24 वरां भितर 231 लोक बरे जाल्यात. कोरोनांतल्यान मुक्त जावप्यांचो एकूण आंकडो 57,365 जाला. 69 पेशंटांक हॉस्पिटलांनी दवरल्यात, जाल्यार 246 जाण होम आयसोलेशनांत आसात. उत्तरेत 275 मदल्यो 271 बॅडी रित्यो आसात, जाल्यार दक्षिणेत 144 74 बॅडी मेकळ्यो आसात. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. लोक शेताभाटांनी कश्ट करून स्वताच्या पांयार उबे रावपाक सोदतात, पूण तरीकय सरकारी यंत्रणा वा परिस्थिती सांगात दिताच अशें ना. पर्राचे कश्टकरी बायलेची अशीच व्यथा. काळंगां, मिरसांगो, कांदे विकून ती पोट भरता, पूण गोरवांनी तिचे शेतात घुसून फळांची नासाडी करून उडयल्या. शेतकी खात्यांत कागाळ केल्यार गोरवांचें आमी कितें करपाक शकनात अशें म्हणत ते खाको वयर करतात. पर्राची काळंगां गोंयभर फामाद, पूण सद्याक तांकां बुरे दिन आयल्यात अशें दिसता. पर्राची काळंगां घेवन दर्शन पेडणेकार ही कश्टकरी बायल शिवोले वेवसाय करता. थंय तिका वेवस्थीत सुवात मेळटा अशेंय ना, पूण तरीकय ती वेवसाय करता. पूण मुळात शेता भाटाच उध्वस्त जाली जाल्यार कोणाक सांगपाचें असो तिच्या मुखार प्रस्न. गोवा 365 कडेन तिणें आपली व्यथा मांडल्या, पळयात. 300, 250, 200 रुपयान रेट आसा आमकां काळंगाचो. आणि हे मिरसांगो 400 रुपया, 800 रुपया किलो. 800 रुपये माझी रेटीन सगळे 800 रुपयानच किलो हांवें मिरसांग घातलेली आसा. कानो आसा तो कानो पिड्ड्यार जालो हे फावट, पीक अजिबात ना. आमी कांद्याचे 2-3 हजाराची हांवें ऊल हाडून लायिल्ली. एक कानो ह्या करूंक ना, सगळो कानो पिड्ड्यार. आणि मिरसांगो पिड्ड्यार जाल्या, मुऱ्याल्यात मिरसांगो सगळी. मिरसांग तोको कसो लागलेलो आसा, ताका लागून आमकां ही रेट आमकां 800 रुपयान आतां मेळ्ळा थोडे मिरसांगो जाल्यार. 30 हजाराची काळंगां म्हाजी गोरवांनी येवन रातची 2 दिसां भितर काबार केल्या. खावन म्हाजे कडेन फोटो बी मारलेलो आहा. ICRाक हांवें फोन केल्लो आहा, एग्रीकल्चराक फोन केल्लो आहा. तेंच्यांनी सांगले गोरवांक आमी कांयच करूंक शकना. तेन्ना गोरवांकारांनी गोरवां आपली बांदपाची. रातची सोडून घालतात गोरवां आणि रातच्या 2 येवन खावन वचून ती येवन खावन वयतात. सोपोकार तुमकां त्रास दिना? ना सोपेकार आमकां कितें तो एडजस्ट करून बसा म्हणटा. जागो इल्लोसो आतां काळंगां म्हाका जागो हांगा कितलो जावो पडटा. 100 काळंगां आसली जाल्यार 1 मिटर तरी जागो जाय. पंचायतीनसून आमकां खूब मायकल लोबो आनी आमची सरपंच जिलायला लोबो तेणें आमकां खूब सपोर्ट केल्लो आसा. म्हणून आयज 8 वर्सां जाली आमी हें उत्पन्न करून काडटा. कित्याक आमकां प्रॉब्लम शेतान काम करून आमकां बाजाराक बसपाक हांगा प्रॉब्लम करता. शिवोले मेन माझे इतली वर्सां जाली शिवोले. आयज 28 वर्सां जाली हांव शिवोलेन बसता. फक्त प्रॉब्लम करता हांगा येवन विकतात म्हणून. आमी कितें भायले विकिना, आमी आमचे घरचे हाडून विकपाक आमकां हांगा दिना. जागो आपलो हांगा बसूंक मेळचें ना, थंय बसूंक मेळचें ना अशें प्रॉब्लम करता आनी गाडी बसते हांगा. कोण शिवोले कोण करता अशें? शिवोले कोण अशें करता? शिवोले हे आमी पब्लीक बसता तीच करता. सोपोवालो आमकां कसलोच प्रॉब्लम करिना. गोवा 365 खातीर शिवोलेच्यान संदीप कामुलकर. आणि आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो.
नगरपालिका वेंचणुकांच्या दुसऱ्या टप्प्यातल्या प्रचारानं आता वेग घेतला. वेंचणुकेक उभे राविल्ले उमेदवार घराघरात भोवून रातीचे दीस करून प्रचाराच्या कामात गुंतल्यात. म्हापशें, मुरगांव, मडगांव, केपें आनी सांगे ह्या 5 नगरपालिकांची वेंचणूक 23 एप्रिलाक जावपाची आसा. 26 एप्रिलाक मतां मेजतले. भाजपान मडगांवां तेंको दिल्ल्या व्हायब्रंट मडगांव पॅनलाच्या उमेदवारांची वळेरी जाहीर जाली. ते भायर एक अपक्ष उमेदवारय घराघरांनी भोंवताना दिश्टी पडटा. The candidates are as follows. Ward number 1, Renzil Bhaskaranes. Ward number 2, Kalidas C. Naik. Ward number 3, Zico Alvin Fernandez. Ward number 4, Pushpa Virdikar. Ward number 5, Dipashri Kurdikar. Ward number 6, Sadanand Naik. Ward number 7, Milagrina Gomes Dias. Ward number 8, Camilo Barreto. Ward number 9, Narmada Kundekar. Ward number 10, Vasudev Kundekar. Ward number 11, Jaya Amulkar. Ward number 12, Sharmad Raiturkar. Ward number 13, Dr. Sushanta Kurtankar. Ward number 14, Dr. Ronita Asgaonkar. Ward number 15, Uday Desai. Ward number 16, Anisha Mohan Naik. Ward number 17, Devika Karapurkar. Ward number 18, Parag Gajanan Raikar. Ward number 19, Mangala Harbalkar. Ward number 20, Alinda Rodriguez. Ward number 21, Sachin Satardekar. Ward number 22, Sunil Naik. Ward number 23, Viviana Cardozo. Ward number 24, Parvati Paralkar. आणि वॉर्ड नंबर 25, बबिता नायक. आता आमचे ग्रावंडाचें काम उरला आनी थोडे जे पळय आतां आमचे गार्बेजीचो प्रश्न आसा हांगा तो सोडपा जाय. आनी हावज टू हावज आमचे जे पळय कोणाचे रेजिडेंस सर्टिफिकेट आनी हे ते सगळे आमचे आमी ठरयलां आमी. आनी दुसरें बरें काम म्हणजे ITO कडेन पयर उलयल्लो हांव. कितें मेन काम म्हणजे लोक कितें करतात, कावन्सिलर जावं आनी कितें जावं ते MLA जावं कोणी जावं मेन काम करतात पुलिसान धरल्या बरोबर फोन करतात. आमकां धरला चालत एक्चुअली त्या भुरग्यांक लायसन्स आसना, काय आसना, फॅमिलीक काय खबर आसना. 18 वर्साचो भुरगो आलो तो विदावट लायसन्स पावता. ते आनी हेडेक नाका म्हणून आमी ते ड्रायव्ह चालू केला. सगळ्या लोकांक समजून आमी पयलीं ते चालू करतले. आणि आता घालूया नदर म्हापशेच्या नगरपालिका वेंचणुकांच्या घडामोडींचेर. वाय म्हापशेकरांचो एकवट. I feel, or rather we all feel, there are many things should have been done in the interest of general public. We could take many essential projects collectively. Those are lacking. म्हापशेकरांचो एकवट together hand in hand can pursue the plans with the help of municipality and the government of Goa. मजगती मतदान आणि निकाल हांचे मदीं 2 दिसांचे अंतर आशिल्ल्यान बॅलेट बॉक्सां सांबाळून दवरतले काय कितें हे विशीं राष्ट्रवादीन दुबाव उक्तायला. तांणी SECची भेट घेवन मतदान पेटयो दवरतात ते सुवातेचेर खर नदर दवरपाची विनवणी केली. खरें म्हणजे BJPच्या सरकाराचेर आमकां डावट आसा. 23 तारखेक शेनवार येता, 24 तारखेक आयतार आसा, परत 25 तारखेक गॅप हात दवरला आनी 26 तारखेक तेंच्यांनी कावंटिंगाक दवरला. म्हणून आमी लास्ट टायम जेन्ना म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलाचे इन इयर 2015 जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्ना 6:30 इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट जालो आनी रातचे 8:30 9 सुमार 2.5 किलोमिटर कवर करपाक लागलो. म्हणून हे BJPचे सरकार खंय तरी बॉक्सार रातोरात खंय तरी व्हरोन चेंजीस करपाक आमकां डावट मारता. म्हणून आमी जो बॅलेट पेपराचेर जे सिरियल नंबर जे आसा न्ही ते वयर आसता आनी सकयलू आसता. आनी जेन्ना कावंटींग तेन्ना कावंटींग हे जे इलेक्शन आसता ते कितें करतात, ते सिरियल नंबर वयर जर असो आसा न्ही सकयल आनी सिरियल नंबर आसता. आनी एकटे सपोज आतां म्हाजें नांव संजय बर्डे,
खंयचे प्रमाणे सिरियल नंबर घेतात ते आणि हांगा टीक करतात आणि त्यांचो पोलिंग एजंट थंय बसलेलो असतात. आणि आमकां डावट आसा BJPच्या सरकारा कडेन असले कितें तरी एक दुसरो पेपर बूक आसता हेंचो. आणि रातोरात जर तेंच्यांनी हे 3 दीस गॅप दवरला न्हू, कितें तरी भानगड करून रातचे हे बॉक्सा बी चेंज करून भितर घालपाचें आहा. 23 तारखेक इलेक्शन जायना फुडें व्हेरी नेक्स्ट डे तुमी कावंट करपाक जाय. सपोज तुमी कावंटींग व्हेरी नेक्स्ट डे करिना 26 तारखेक जर दवरला न्ही, रातचे थंयसर आमकां CC कॅमेरा तुमी प्रोवायड करपाचे आणि आमकां थंय रातचे रावपाक थंयसर परमिशन दिवपाचें म्हणून आमी मागला. आणि आमकां भंय दिसता BJP सरकार जर म्हणटा आयज आणि म्हापशान जर म्हणटा न्ही ते 20 पैकी 20 सीट जर येता आनी हे काय आनी बरें कितें तरी आसा. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकर आणि म्हापशेच्यान संदीप कामुलकर. म्हापशेच्या गणेशपुरी वाठार कुशीकच्या रानात एका मनशाची कूड झाडाक हुमकळिल्ल्या अवस्थेत सापडली. ते विशीं कळटकच पुलिसांनी धाव मारून कूड ताब्यात घेतली. ताचे मरणा फाटलें कारण अजून स्पश्ट जाल्लें ना. पुलिसांचो तपास चालू आसा. मरण आयिल्ले ते मनशाचें नांव गणेश लमाणी. ताची पिराय 32 वर्सां. तो कारवारचो. खोर्ली म्हापशेच्या कॉलनीत रावतालो. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो बातम्यो. सेजा फुटबॉल असोसिएशनान यूथ क्लब ऑफ मानोराचेर 3-2 गोलांनी मात केली. ही सेल्वेल GFA प्रो लिगांतली मॅच म्हापशे धुळेऱ्यांतल्या फुटबॉल ग्रावंडाचेर जाली.
गोंयांत कांय सुवातांचेर पावसान शिंवर घातलो. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत चडावत तापमानात व्हडलोसो फरक जाणवलो ना. राज्यातल्या उत्तर आणि दक्षिणेत तापमान सामान्यच असलें. मुरगांवां चडांत चड 34.2 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. सांग्यां, दिवचले, मयां आनी केप्यां पावसान घालून घेतलें. गोवा 365 ब्युरो आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. कोरोना अजून सरुना, देखून घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी, अर्थात सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक. गोवा 365 मोग आसचो.